प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वा विसवोर वोड 5 ते 11 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 5 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देव मंदिराची गजाल करून ते काय बऱ्या फातरांनी आनी देवाक भेटयलेल्या दानांनी नेटयलां अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें, तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातोर उबो उरचो ना तसले दीस येतले. ते सामके मोडून उडयतले. खोश्ट आनी दुमाळे तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी ह्या घडण्याचो वेळ लागीं पावला म्हूण ओळखूंक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटोय ना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात. तुमी झुजांची आनी बोंडांची खबर आयकशात तेन्ना अकांतो नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडल्यो भुंयकांपी जातल्यो. हांगा थंय दुकोळ पडटलो आनी वशाची पिडा पसरतली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिसची पडटल्यो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू कितें सांगता आपल्या शिसांक. ते येयल्ले जेजू कडेन आनी देव मंदिराक पळोवन म्हणटाले, इतलें सोबीत देव मंदीर दिसता, कितलें सोबीत दिसता. आनी ताजे वयर ते चर्चा करताले आनी के भाशेन एकदम खुशालकायेन म्हणटाले, पळय जेजू, ही देव मंदीर काय बरें दिसता, इतलें सोबीत दिसता. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, हो वेळ पावतलो, फातराचेर आसचो ना, सगळें इबाड जातलें. आनी तेन्ना जेजू बावडीनो जेजूचे शीश जेजू कडेन येतात, म्हणटात हें केन्ना घडटलें. त्या वेळार जेजू तांकां सांगता, म्हणटा, तुमकां कोणें फटोय ना जावंक तुमी चोत्रायेन रावात. तुमकां कोणें फटोय ना जावंक चोत्रायेन रावात. जेजू आमकां फटोय ना जावन चोत्रायेन रावपाक कित्याक म्हणटा बाबडीनो? कित्याक आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमकां जें दिश्टी पडटा आमच्या दोळांनी, आमच्या कानांनी आमी आयकता, ताजेर आमच्या मनाचेर खूब दबाव पडटा. आनी त्या जें आमी आयकता जें आमकां दिसता त्याच्या प्रमाणे आमी चलता. केन्नाय भिरांत येता. आनी देखून बाबणीनो, ह्या निमाण्या काळार खूब फोटींग प्रवादी येतले. म्हणटले हें येता आनी वेता आनी खूब खबरो सांगतल्यो, काणयो सांगतल्यो, पूण आमकां जेजूच्या येण्याची तयारी करपाक सांगची ना. वय आतां ह्या दिसांनी आमी आतां तयारी करतले नातालाची परब, आनी सगलो लोक सांगतलो, वय आमी तयारी करया जेजूच्या येण्याची. पूण बाबणीनो, जेजूच्या येण्याची तयारी फकत 1 म्हयन्याक करिना नाताल पर्यंत. जेजूच्या येण्याची तयारी आमी करता एकल्या तोडी आख्ख्या वर्साक. आनी ही तयारी आमी करपाक आमी विसरता. कित्याक जी आमी तयारी करता ह्या वेळार नातालांक करता, आमी घरांक चुनो मारता, नेवऱ्यो करता, खाण करता, आमच्या घरान आमी 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 नवे मोचे हाडटा, नवे खोमश्यो करता, नवे ड्रेस करता, आमी डान्साक वेता, आमी रातचे मिसाक वेता. ह्यो सगलो जो भायलो धोबा जो आसा तो आमी करता. पूण बावणीनो, आमचे भितर जो आमी तयारी करूंक जाय, ही तयारी फकत 1 म्हयन्याची 2 म्हयन्याची न्ही, आख्ख्या वर्साची सासणाची तयारी. म्हणटच जेजू आमकां सांगता, म्हणटा कोणय फटय ना जावंक तुमी चोत्रायेन रावात. कित्याक बावणीनो, आमी चोत्रायेन रावना जाल्यार फोटींग प्रवादी येवन आमकां फटयतले, आमकां काणयो सांगतले, आमकां जें सोता तें सांगिनासतना आमकां फकत दुसऱ्योच खबरो सांगतले. आनी आमी जेन्ना देवाचें उतर नको, आमी जें सोत नको जाल्यार आमी ह्या काणयांनी आनी ह्या उतरांनी आमी फसवतले. तो जेजू म्हणटा चोत्रायेन रावपाक गरजेची ह्या निमाण्या काळार. आनी जेजू परतून येवपाचो आसा. देखून बाबणीनो, ही तयारी आमी जोरान कमेस करया, देवाच्या उतरान रिगून रावया, तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान आमी पाडूंक सुरवात करया. आनी तेज्या उपरांत ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवन
आमी खरेपणी ही तयारी करपाक देवाक दुसऱ्यांक देवाच्या राजान आमंत्रण दिवपाक आमी ही सगळी तयारी एक फामील कशी करपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.